मोगाच्यानो मरी पातक्यांचो आसरो ह्या उल्या वयर आयचो नियाळ करुया. आसरो जावंक पुरो एक जागो वा व्यक्ती. आसरो आमकां भद्रती, भरवोसो, धैर्य आनी बुजवण दिता. आमचें घर आमकां एक आसरो. थंयसर आमी सुरक्षीत. जर एका व्यक्तीक रावोंक घर ना जाल्यार ताका आमी निराश्रीत म्हणून आपयता, कित्याक तो भद्रते विणें जियेता. दोनपराच्या वताक सोलोन तोकुलो व्यक्ती रुखा मुळांत आसरो घेता. घरदार नातुलो व्यक्ती निराशितेच्या आसऱ्यांत एक आसरो विसारता. भियान भरिल्लो ल्हानसो भुरगो वा ल्हानशें भुरगें आपल्या आवयच्या गोपांत आसरो सोदता. कोविड-19 कोरोना व्हायरस ह्या पिडे संदर्भी थळांतर कामेल्यांक, मायग्रंट लेबरर्स हांकां इस्कोलांनी, सभांगणांनी आसरो दिल्ल्या विशीं आमकां खबर आसा. हें सर आमच्या वास्तवीक जिणेंत आमी पळयता तर आमच्या आध्यात्मीक जिणेंतय आमकां एक आसरो आसा आनी ती जावन आसा मरी माय. देखून आमी लदिनेन तिका पातक्यांच्या आसऱ्या म्हूण उलो मारता. जशें एक संवसारी आवय सूख केल्ल्या आपल्या भुरग्यांक तितवण बरी वाट धरूंक शिकयता, तशेंच आमची सर्गींची आवय आमी पातां केल्ल्या वेळी तिच्या भुरग्यांक ती सांडिना, बगार ती तांकां आसरो दिवन आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक काल जावन चलोवंक प्रेरण दिता. एक सत आमी समजूंक जाय, जेजूच्या कश्टा मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं पातकी मनशांक सोडवण म्हणलो नीज आसरो फावो जाल्लो जाल्यार मरी आमी पातां केल्ले वेळी आमकां आसरो दिवन जेजूच्या सोडवणेचो फळ सोडूंक आपोवणें दिता. हे दिशेन मरियमायेच्या प्रमुख 2 दिसवणेंत लूर्द शहरांत बर्नदेताक, तशेंच फातिमा शहरांत तेगा भुरग्यांक जेसिंता, फ्रांसीस आनी लुसीक दिश्टीक पडटाना तिका पातक्यां तयासच्या हुस्क्या विशीं ती कळीत करता. पातक्यांनी आपलें मन बदलिचें म्हूण ती आशेता आनी आपल्या पुता जेजूशी फाटीं येवंक ती तांकां आदार दिता. तर मोरयेक आमी पातक्यांचो आसरो म्हूण कित्याक उलो मारता? पयल्यान पयलें जेन्ना आमी आदाव आनी एवे बरी देवाची कुशी देगेक दवरून आमची कुशी करता तेन्ना आमी पाताक आदारता. आदाव एवे बरी देवा समकार येवंक खावूच येता तेन्ना मरी आमकां आसरो जावन देवा लागीं संबंद रुता करूंक धैर्य दिता. मोरयेमायेचो भक्त सान लुई मॉन्टफोर्ट सोबीत उतरांनी अशें म्हणटा, जर जेजूच्या अपरिमीत वडविकायेक लागून वा आमच्या पातकाक लागून जेजू सरशी शिदा वचोंक आमकां बेम दिसता तर मोरयेचो आसरो सोदया, तिजो आदार मागया. ती सर बरी आनी मोवाळ, तिजे थंय आमचें निसैब आमी पळोवया. ती सूर्यो न्हय, बगार एक संद्र जावन जेजू म्हणल्यार सुर्या तावन आपलो परसळ घेता. अशें मरी पातक्यांचो आसरो जावन पातक्यांनी देवाचें बोगसाणें जोडूंक ती आदार दिता. दुसऱ्यान जें कितें जेजू आशिल्लो तेंच मरी आशिल्ली. जेजून ताजी परगड जिणी, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमान्ना म्हणल्यार ध्येयकाल प्रारंभ केली. पाताक तो कांटाळ्ळो पूण पातकी मनशांचो मोग ताणें केल्लो. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय म्हणल्या उतरांनी जेजू पातक्यांचो आसरो जालो. मरी आतां जेजूच्या मेटांनी चलोवन पातकी मनशा कुळाक आपल्या माथाखाल दवरून पातक्यांचो आसरो जावन आपल्या पुताचो अपरिमीत मोग अनुभव करूंक आमकां शिकयता. जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदाक आसरो दिता, तशेंच मरी आमकां आसरो दिता. तिजी ससाय जोडया, आमी सुरक्षीत आसतल्या. मोगाच्यानो आमी पातकी तरी आमकां भाग्यवणपणाक आपयलां. सांत बर्नार्डान म्हणचे बरी मरी पातक्यांची निसण जावन पातक्यांक भाग्यवणपणा तेवशी मेटां काडूंक उत्तेजन दिता. तिजेर पातयेवन जेजू संगी एक दीस पावोवंक तिचो आसरो सोदया. ह्या घडये मर्याळगीत आमचें मागणें करुया. मोरये सदांच आदार तुजो, जावं फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आसरो निर्भाग्यांचो. भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा पासत विनंती कर,
क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. नमः